नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. गावच्या तरणाट्याच्या आत्महत्येवेल्यान वाळपय बोवाळ न्हयत मेळ्ळी कूड. प्रेम प्रकरणांतल्यान 2 फॅमिली मदीं जाल्ल्या झगड्यांतल्यान आत्महत्या. केंद्राचो गोयच्या मायनिंगाक आनीक एक जबरदस्त धपको. 1 किलोमीटर बफर झोनांतल्यो सगळ्यो 41 खणी टप्प्याटप्प्यांनी एके धपक्यान बंद करच्यो, काढली अधिसुचोवणी. लोकसभेक काँग्रेस राष्ट्रवादीच्यो वाटो वेगवेगळ्यो. युती मोडली. वेगवेगळे उमेदवार. काँग्रेस म्हणटा मतां फुटली म्हण काँग्रेसीक फरक पडना, काँग्रेसच जिखतली. बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेचेर परिवर्तन मंचाची टिका. घरां कायदेशीर करपाक कायद्यांत कसले बदल करतले ते स्पष्ट करचे म्हण मंचाची मागणी. आणि प्रतिभा भीमा बोटीवेली ऑयल चोरपाक गेल्ल्या 16 जाणांक कोस्ट गार्ड आणि वास्को पुलिसांनी धरले. चोरांक धरूंक 4 वरांची मोहीम. खबरो विस्तारान. वाळपयच्या एका भुरग्याची कूड शेनवारा सकाळी गांवच्या न्हंयत मेळ्ळी. वाळपय मासोडेचो प्रणय पाडलोस्कार फाटल्या 3 दिसां सावन बेपत्ता आशिल्लो. ताच्या प्रेम प्रकरणावेल्यान 2 फॅमिली मदीं कांय दिसां पयलीं झगडी जाल्ली. ताचे वेल्यान ताणें जीव दिला अशें गांवचे लोक उलयतात. सकाळी वाळपय वातावरण तणावग्रस्त जाल्लें. लोकांनी 3 दुकानां फोडलीं. पुलिसांनी उपरांत खुनाचो आरोप नोंद केला आनी 4 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. वाळपय मासोर्डेच्या प्रणय पाडलोस्कार ह्या तरणाट्याची कूड शेनवारा सकाळी वाळपय न्हंयत मेळ्ळी. फाटल्या 3 दिसां सावन गांवचे लोक ताका सोदताले. ताचे गांवच्या एका चलये बरोबर प्रेम आशिल्ले. कांय दिसां पयलीं चलयेच्या बापायन ताका मार घाल्लो आनी चलयेक मेळनाका म्हूण सांगिल्लें. ताचे वेल्यान ताणें जीव दिलो अशें गांवचे लोक उलयतात. चलयेच्या बापाय आड आनी ताच्या सोयऱ्या आड कागाळ नोंद करची आनी तांकां अटक करची अशी मागणी करत लोकांनी पुलीस स्टेशनार घेराव घालो. तशेंच लोकांनी 3 दुकानां फोडलीं. पुलिसांनी उपरांत खुनाची केस नोंद केली आनी दनपार मेरेन 4 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्र सरकारान गोयच्या मायनिंगाक आनीक एक जबरदस्त धपको दिला. 1 किलोमीटर बफर झोनांत आशिल्ल्यो सगळ्यो 41 खणी एके धपक्यान बंद करच्यो म्हूण केंद्र सरकारान अधिसुचोवणी काडल्या. 5 ते 10 वर्सांच्या काळांत टप्प्याटप्प्यान ह्यो खणी बंद करपाचो आपलोच आदलो निर्णय केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्र्यान गुठलायलो. तो निर्णय घुवडावन आतां त्यो खणी एका धपक्यान ताबडतोब बंद करपाचो आदेश दिला. हो आदेश चिऱ्यांच्यो खणी आनी खडी क्रशरांकूय लागू. जयंती नटराजन पर्यावरण आणि राना खात्याची मंत्री असताना तांणी काडिल्ली ही अधिसुचोवणी पळयात. 1 किलोमीटर बफर झोनांत आशिल्ल्यो सगळ्यो खणी ल्हव बंद करपाची स्पष्ट शिफारस ह्या अधिसुचोवणेंत आशिल्ली. आता हे पळयात. ही आसा सध्या पर्यावरण आणि राना खात्याचे मंत्री आशिल्ले वीरप्पा मोइलीन काडिल्ली नवी अधिसुचोवणी. ह्या दोनूय सुचोवण्यांत कांयच फरक ना. टप्प्याटप्प्यान हो एकूच शब्द ह्या सुचोवणेंत ना. गोय मिनरल ओर निर्गत संघटनेन शुक्रारा ताकतिकेची बसका घेवन ह्या अधिसुचोवणेचेर भासाभास केली. भाजपाचो आमदार गणेश गांवकारान गोय विधानसभेत हो प्रश्न काडलो. जेन्ना जयंती नटराजन मिनिस्टर आसतना नोटिफिकेशनाचो ड्राफ्ट केल्लो तेन्ना त्या ड्राफ्टा भितर स्पेसिफिकली बरयल्लें अंडर आयटम 3 कॉमर्शियल मायनिंग स्टोन कॉरिंग एंड क्रशिंग युनिट्स आनी ते रिमार्क आसलेलो नो मायनिंग एक्टिविटी शाल बी परमिटेड बियॉन्ड द फेसिंग आउट टाइम पिरियड ऑफ 5 years or 10 years. काल आता मोइली जाल्या थंय ते जाग्यार त्या मोइलीन परत ड्राफ्ट चेंज केला. ते कितें बरयलें त्या मुद्दाम वाचता हांव. म्हाका दिसता माननीय विरोधी पक्ष नेते उलयले आसतले मोइली कडेन की अशें कर म्हणून. ऑल न्यू मायनिंग मायनर मेजर मिनरल्स स्टोन कॉरिंग एंड क्रशिंग युनिट्स आर प्रोहिबिटेड विथ इमिडिएट इफेक्ट. हे काँग्रेसचे सरकार दिल्लीक आसा त्या मरणाचे शय्येचे आसतना सुद्दां गोंयकारांक अजूनय जर समाज जर काबार करपाचें ठरयता जाल्यार ह्या हावजांतल्यान आव्हान करता सगळ्या गोंयकारांक की हे जे आतां कितें चेंज केल्लें आसा काल जो ड्राफ्ट चेंज केल्लो आसा तो गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या सामको वायट अत्यंत वायट परिस्थिती हाडपाचो आसा. ह्या अधिसुचोवणेक लागून 41 खणी बेगोबेग बंद जातल्यो. खणी चालू करपाक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिली जाल्यारूच ह्यो खणी केन्नाय चालू जावं शकतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
लोकसभे खातीर काँग्रेस आनी एनसीपी आपापले वेगळे उमेदवार दवरतले. काँग्रेसीन आपल्याकडे उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर बरे उमेदवार आसून ते जिखतले म्हण दावो केला. फाटल्या 15 वर्सां उत्तर गोंय मतदारसंघ एनसीपी कडेन आशिल्लो. दोगूय पक्ष मेळून ते लढटाले. हे फावट युती मोडल्या, पूण काँग्रेस म्हणटा मतां फुटली म्हण पक्षाक फरक पडचो ना. काँग्रेसीत रवी आनी लुईझीन नाजाल्यार सार्दीन, जाल्यार राष्ट्रवादीत निळकंठ आनी युरीचें नांव वयर पावलां. गोंयांत काँग्रेस आनी एनसीपीची युती तुटल्या. फाटलीं 15 वर्सां उत्तर गोंयचो सीट एनसीपी कडेन आशिल्लो, पूण युती आसूनय राष्ट्रवादीक जिखपाक जमना. आता हे फावट काँग्रेसीन उत्तरेत आपलो उमेदवार घालपाचें थारायला. Subsequently, we are going to fight the North Goa seat, Lok Sabha seat. After 2-3 terms, I think we couldn't fight it because that seat was given to NCP. And our candidates will be decided very soon. No, there is no alliance. They are going to fight their own. This was our seat. At the moment, we are told that we have to go ahead with the North Goa seat. Congress is strong enough to withstand that so-called division. There is not going to be any division because Congress is a organized party in Goa, and Congress has been organized party in Goa. काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीची शुक्रारा बसका जाली. बसकेत हो निर्णय जालो. प्रदेशाध्यक्ष जॉन म्हणटा युती तुटल्या. राष्ट्रवादीन आपलो उमेदवार दवरल्यार सुद्धा काँग्रेसच जिखतली. काँग्रेस 15 मार्च म्हणल्यार दोन्ही उमेदवार जाहीर करतली. Because we did not wanted alliance to win, they wanted alliance. So it was our seat naturally. We will see that we win out this seat. We will win the seat and our cadres are very happy. एनसीपीचो महासचिव प्रफुल्ल पटेलान हे फावट गोंयचे राष्ट्रवादीन स्वताचे बळार वेंचणूक लढोवची तयारी दवरची म्हूण थळाव्या फुडाऱ्यांक सांगला. प्रदेशाध्यक्ष निळकंठ हळर्णकाराक उमेदवार थारावंक दिल्ली आपयल्लो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे दोन्ही उमेदवार राष्ट्रवादी फुडल्या सप्तकात जाहीर करतली. सध्या उत्तरेत निळकंठ आनी दक्षिणेत युरी आलेमा फायनल जाला. सुत्रांन दिल्ले म्हायती प्रमाण काँग्रेसीन उत्तर गोंयच्यान रवी नायकाचें नांव फुडें काडलां, जाल्यार दक्षिणेत लुईझीन काय सार्दीन असो अजून विचार चल्ला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.